आनी हे चेंजीस हाडल्या ते प्रूव करता जे आमी आदीं सांगताले हांव की हो सरकार हे गोंय आनी गोंयकारपण कोबार करून फुटला. दिस अ टोटल सेल आउट ऑफ गोवा टू द हायेस्ट बिडर. आता जेन्ना बिडिंगाक आपयले ताणें खूब क्वेश्चनां विचारलीं सरकाराक, ती सरकाराचें आन्सर करूंक जावंक ना. देखून जायते बिडर कुशीन सरले. कित्याक हो एअरपोर्ट इज अनफिजिबल, इकॉनॉमिकली अनवायबल. देखूनच सरकारान 15 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन बिडराक फ्री गिफ्ट दिवची दवरली. आनी आतां जे 150 crores आमचे गोंयचे तिजोरेक येवंक जाय आसले ते पार्सेकार सरकारान वेव ऑफ केल्यात. तितलेंच न्हय, जो रेवेन्यू आमचे गोंयचे तिजोरेक येवंक जाय एअरपोर्ट सुरू जाल्या उपरांत तो पयल्या 8 वर्सां तोवूय वेव ऑफ केला. जावंक नको बा. तिसरी वस्त केल्या, जो एप्रोच रोड हायवे इकतावन एअरपोर्टाशी येवंक जाय तो रोड जाका पडटा 3000 crores तो बिडरान करूंक जाय. पूण आतां सरकार सांगता आपूण करून दिता. जेन्ना आमी रिणान बुडल्या, गोंयची ट्रेजरी बँकरप्ट जाल्या आनी आमच्या गोंयच्या लोकांचेर आनीक रीण हो सरकार ओडटा. म्हणटच कसलो फायदो गोंयकारांक हो एअरपोर्ट येवंक? आमचे गोंयचे रिसोर्सीस आसा ते हो सरकार कोबार करून फुटला. गेल्ले 450 वर्सां ह्या बीजेपी सरकारान गोंयचें निसणटणपणे केला आनी आमकां गोंयकारांक एका ट्रावमांत कशें घातल्या. हे सगळे सरकार करता ते कांय कित्याकूच गोंयच्या फायद्याक न्हय, बट reasons are best known to this government. People can conclude what this government is up to.